येयल्लो आसा तेन्ना आयज पयलो सुद्दां तुमकां आयज स्वातंत्र्य दिनाचो शुभेच्छा तुमकां दिता, मुक्ती दिनाचो शुभेच्छा दिता. कित्याक आयज आमकां जेन्ना वचून केलें आनी आयज जी.पी. जेन्नाचा आयज आमच्या कामार आमचो तुमकां आनी तेणी दाखयलें तुमच्या लोकांक कितें आसा आनी बरे भाशेन आमी आमचो गांव बरे भाशेन सुदारून घेवया आनी बरें काम करूया. तेन्ना तुमी कसलेय प्रश्न जाल्यार तुमी पयलीं सांगचें. ग्रामसभेक हेका तेका रावचेंच न्हू. पयलीं आमी जाता तें आमी ट्राय करूया. कित्याक गव्हर्मेंट कितें जाता कामां मागता, कामां सांगता, कांय पयशांचे प्रश्न आसता, कांय गेले आपल्यान पयशां लागून अडचण उरता ते लोकांक कळना. तेन्ना तुमी बरे भाशेन येयात आनी बरे भाशेन कितें अडचण कितें आसा तें आमकां तुमकां सांगूंक मेळटा. गुड मॉर्निंग. गोवा मुक्ती दिनाची तुमकां सगळ्यांक उमेद करूं. सांगपाचें म्हळ्यार दुसरी गजाल ही BDC कमिटी तुमी आमकां नियुक्त करून दिल्ली आसा त्या मेंबराचे वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी गजाल ही ती 19 डिसेंबराक ही स्पेशल ग्रामसभा जाता जेणे करून GPDP हो प्लान आमकां एक्सपोज करचो पडटा. तेन्ना हो आमी जे प्लाना प्रमाणे जे आमी कामां घेतलेले आसा ती आतां तुमकां हांव सांगता सगळ्यांक. पयलो आमी प्रायोरिटी दिल्ली आहा टॉयलेटी खातीर. आमचे जे गांवांत टॉयलेटी आसा ते खूब पेंडींग पडलेले आसा आनी लोकूय आमचो कितें करता जे पॅड्स ते काडटा आनी टॉयलेटीन घुसयता. शेवट आमी मनीस सुद्दां जाल्यार ते मनीसूच ते हात घालून काडप एक कशें दिसतलें आमच्या भुरग्यांक सुद्दां. तेन्ना आमी हेजे खातीर फर्स्ट आमी जी प्रायोरिटी केला ती आमी टॉयलेटी खातीर केल्ली आसा. जी आमी फर्स्ट म्हणल्यार रिपेरिंग ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट खांडीवाडा. दुसरी गजाल ही आसा टॉयलेट दोना मारिया, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट दोना मारिया वॉर्ड नंबर 4. तिसरी आमची रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट प्रायमरी स्कूल गावसबाट वॉर्ड नंबर 2 सरकारी शाळेकडे. तशीच रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट जे आमचो नुनो कुंकळकर हॉटेलवालो तेजे फाटल्यान आसा वॉर्ड नंबर 4 तिवूय घेतलेली आसा. तशेंच आमी पॅड्स जे आमी आसा न्हू ते डिस्पोज करपा खातीर म्हणजे ते बारीक जावपा ते जर डिस्पोज म्हणल्यार तेका उजो लागून ते इतलेच तेचो गोबर गो जाता तिवूय आमी मशिनरी टॉयलेटींनी बसोवपाचे आसा. तशेंच पॅड्सूय आमी येवपा खातीर म्हणजे पॅड्स एक सेपरेट मशीन आसा. कॉयन घातला की तो पॅड येताले त्या टायमार तेवूय मशिनरी आमी टॉयलेटींनी बसोवपाचे आसा. परत आमी CCTV कॅमेरा. आमच्या गांवांत 2 इन्सिडेंट जाले. एक होते आमच्या तळ्या कडेन जाल्लो तेन्ना आमचो DMO मडगेकर तेका इन्सिडेंट जावन तो मेल्लो तेन्ना. तशेंच आमी खांडेवयलो रविदास तेका होते विलच्या हॉटेला कडेन बस मारून गेल्ली पूण तेका ते देवाचे कृपेन कांय जावना. म्हणून एक आमी सजेशन केला एक विलच्या हॉटेला कडेन आनी एक आमचे कारीबाटान जे जंक्शन आहा थंयसर. तशेंच आमी रिकन्स्ट्रक्शन आनी ब्युटिफिकेशन वेल आमचे बांयो नळ गेलो जाल्यार आमी आमचे बांय आसा करमयेन तेजेच उदक खाता आख्खो गांव आमचो. जेणे करून आमची कमलावती टेंपला कडेन आसा वॉर्ड नंबर 3 ती घेतलेली आसा. तशेंच आमी वॉर्ड नंबर 2 जे आमचो दिपू त्याच्या घरा लागीं जी बांय आसा ती घेतलेली आसा. तिसरी आमी वॉर्ड नंबर 2 गांवस आमचो चेतन कोलकर सकयल ती घेतलेली आसा. तशीच आमी गोविंद मडकेकर शिरनेवाडा वॉर्ड नंबर 1, पप्पू मडकेकर खालपोरा वॉर्ड नंबर 1, नियर रोजरी हाऊस खालपोरा वॉर्ड नंबर 1 हे आमी बायो रिकन्स्ट्रक्शन आनी ब्युटिफिकेशनाक घेतलेले आसा. मागीर आमी स्ट्रीट लायट आतां आमकां खंय विसर्जना खातीर गणपती तळ्या कडेन
आणि खंयसर जाय जाल्यार आमी तशें घेतलेले आसा. तशेंच आमी कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज तुळशीदास कारंजेलकर हाऊस टू निलेश शिरोडकर हाऊस वॉर्ड नंबर 3 सकले पाटान. ब्युटिफिकेशन ऑफ बनियान ट्री पांडीवाडा नियर लेक. आमच्या त्या वटपौर्णिमा जाता तेन्ना थंय लोकांक सुविधा काय ना, तरी पण तो आमचो गांवचो एक भाव आसा काली, तो कितें कितें ते पड्डे आनी कितें करता, तेन्ना आमी थंयसर कितें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर थंय एक हें घेतलेलें आसा, फरके पाटानूय घेतलेलें आसा. रामदास च्यारीचे थंयसर वड आसा तो कांय करिना न्हू. ना पण ते मागे म्हणून आमचं एक सजेशन आहे थंयसर त्या देवाचें कांय करिना, करता आमच्या कुशीक आमी बांदला पयलीं, आमी बांदला ते पेड बांदला आमी. तुमचें सजेशन. पेड बांदला. तशेंच आमी पिंपळाचें काम घेतलेलें आसा सकले पाटा वॉर्ड नंबर 3 वयर, ते आमचे देवाचें हें आसा वयर. सप्लाय ऑफ इन्स्टॉलेशन सायन बोर्ड म्हळ्यार आतां जी आमची सिग्नलां, तो बोर्ड ना आनी कोणूय आतां अननोन पर्सन येता, तो सदांच विचारता, कन्फ्यूज जाता, बाबा पिलार खंयच्यान वचपाचें आनी खंयच्यान वचपाचें. तेजे खातीर थंयसर आमी सायन बोर्ड लावपाचें हें केल्लें आसा. रिन्युएशन ऑफ वॉटर पॉन्ड वॉर्ड नंबर 8 विकास नगरान ते बांय आसा, डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी घेतलेले आसा. रिपेअर ऑफ ड्रेनेज एट विकास नगर रिपोर्ट पॅड टू कारांबोलिम लेक वॉर्ड नंबर 8. शेखर टायल्स गणेश विसर्जन एट पांडीवाडा. आता आमचे विसर्जन जाता गणपतीच्या टायमार, थंयसर आमी कितें टायल्स घालून थंयसर मातशें एक सिस्टमॅटीक करपाचें आसा. आनी आमी हेल्थाचे बाबतींत घेतलेले आहा 7 days a week. मागीर आमचे स्मारक, आतां आमचे जे आमचो पंच मेंबरान सांगलेले आसा, ते स्मारक म्हळ्यार आमची जी हिस्ट्री आहा करमळेची, ती आमकां कोणी तरी सुरेश ह्या भाईन आमकां सांगलें की बाबा आमची करमळेसून हिस्ट्री जालेली आसा, तेन्ना ती आमी घेतलेली आसा, ते मेंटेनन्सा खातीर. आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आनी हे आसा आमचे हॉट मिक्सिंग रोड विकास नगर, तो आमी घेतलेलो आसा. हो आसा आमचो व्हीडीसीचो प्लॅन 2023 to 2024. आनी कोणाचे कितें जर सजेशन आहा जाल्यार तुमी सांगचे आमी. थँक्यू. रामदास च्यारीला तोंडा मुखार आसा उदक खाता तेजेर नळ ना तेन्ना आमी तेच उदक वापरता. ती मोडला ट्रक मारून तिका ते हे केला, क्रॅक केला. सो आमी ते उदक खाता तेजे आमी पयलो रिकन्स्ट्रक्शनाक घालया आनी ती ब्युटिफिकेशनाकूय घालया. जेणे करून ते कितें आसा आख्खें उदक खाली कशें तेजे कडल्यान सॅम्पल घेवचे पडटले, तुमी खाता म्हणून जाल्यार खाता म्हणजे आमी आयदनां बियदनां नळ ना तेन्ना कपडे धुवपाक बीन ते वापरता. सॅम्पल घेवन आमी टेस्ट करूया तेजे, जेणे करून मुलगी हॉस्पिटलात बरयले तुमचे मनीस आसा आनी एक शिक्षक म्हणटा आनी एक शिक्षक मनीस आसा, ताका सांगपाचें सॅम्पल मध्ये उदक मध्ये हेल्थान चेक करता कापडार ते भुरगे पयलीं उदक चेक करताले, आतां कापडार कांय पडलें ना. ते बायक आपली आमच्या सॉरी बाय हांगा म्हणजे आमचे पांच पंचायतीच्यो तेजे उदक चेक करतात पयले. आतां ते सगळें कोणाक कांय पडलें ना. ते मागीर उदकाक कितें जीव आसा ते आमकां कळटा, त्या प्रमाणे ते बायक पोकात घालता, ते लेटर करता म्हणून वचना. लेटर घालता लेटर पळोवपा आमगे अशें काम कितें कितें करचें पंचायत बाय आसा मुदी ते पळयले. परकेरान ती एक देवळाकडे आसा आणि एक पिटी बांधलेली दिल्या आणि एक राजाची कॉपी झालेला. एक असा देवळा कशी दिसते देवळा कशी आणि एक त्यांना ते ती बांधलेली आहे म्हणून त्यांना मॉन्स्टर आहे. तीन चार असे पटांगे
आणि बोटाने नो ऑप्शन आहे बोटाला ते फार झालं ती नाही. पेटी तेरेसा त्याच्यावर दोन नंबर काय? आणि आणि किती असं आणि तशेंच ती पळय तळी आसा पळय आमची जिनी करता पळय आमच्या दारान मुखार तळी आसा ती मातशी रिपेअर करूंक जाय आसली कित्याक हाडून हाडून लोक न्हू दोळो घालता ती करता पळय आमी म्हाजो गोंय लोकां सदांच लिप करता ती परत मागीर आमी कितें सांगतली लोकांक ती लिप करपाची तळी देवाचे किती ते माझ्या ती लिप करूंक जाय आसली कडवाले डिग्रेशन उसकोपाची म्हणजे झाडा बिडा जाल्यार ती लिप करपाची बांधलेली आसा ती तळी झाडा बिडा आणि त्या लोकांकूय सांगूंक जाय दोळो बीन पडलो की कित्याक ते आतां रामदासाच्या ते पेड न्हू थंयसर देवाचें कांयच जायना सगळें जाता त्या पेडा कडेन आनी ते तळये कडेन अशें म्हणटा सरपंच पयलीं मरे तो मुंडू तो मुंडी घातालो मागीर बायक वोत घालतालो बी पोरान ते ती सोपती मरे येतालो आतां तो कोण मनीस मरे येना ते सगळे बायक काम तेंचे म्हणजे वोत घालपाक ते मुद्दा ऑरेंज चेक करता आनी मागीर वोत घालता आम्ही लेटर करता हय लेटर करपाचें कित्याक ते तुमचो मनीस आसा मनीस फुकट बाजार आसा पसून हांव मुसलाचें काम करतले हांव काम करूं म्हणजे हांव सिटी पडटा ती करता फाटीं पडून आनी कामगारांक कितें आसा पेमेंट आसा तो चेक करप ते बुकान कितें कळटा वस्ती जीव आसा कितें जालें जाल्यार कळटा ते कोण वखद घालतले आतां ते कोणाक कांय सांगलें ना सजेशन बरें दिल्यार म्हणजे आमी हेल्थान लेटर करूया पब्लीक आता तुम्ही सांगलेल्या कारणान आमी ते वेळ घेतलेले आसा नियर कालपोरा हाऊस सॉरी कोलकर हाऊस नियर लुईस डायस हाऊस नियर मिनिन कार्दोजो दरेच्या बाट रामदास चारी फरकेबाट आणि विष्णू टेम्पल फरकेबाट हे आम्ही इथून आणि ऍडिशन केलेले आसा ब्युटिफिकेशनाक इथे जीवन तेजे प्रायवेट मागीर ग्रॅज्युएशन करून सो हो आसा आमचो यूपीटीपीचो प्लॅन 2023 and 2024. म्हाका एक विचारपा जाय ते लास्ट पॉयंट घेतला न्हू विकास नगराचो तो एक्झॅक्टली खंयचो स्ट्रेच काय आख्खो वॉर्ड उरले त्या फूल वॉर्ड हॉट मिक्सिंग त्याची झाले ते ऑब्वियसली परत येवचे ना ते खुबशे झाले आसा त्याचे उरले ते लायन डिपार्टमेंटाक वयतले म्हणजे आमचें काम फक्त आमी पीडब्ल्यूडी कन्वे करतले ते आमकां हॉटमिक्सी पंचायती सर म्हाका कितें दिसता मिनींग करता जाल्यार बरें आहा पूण मेन जो रस्तो फूल डिग्रेड जाला पळय तो म्हाका दिसता आमचे पंच आहा न्हू जयेश भाई तो जो रस्तो आहा पळय तो सामकोच डिग्रेडेड आहा मिनींग प्रायोरिटी ती दवरली ते पूर्ण जीएसआर चेंज जाता ते जीएसआर आले माहिती आता थँक्यू त्याचा प्रपोज काय तुमचं नाव कितें रेजर स्वाती नाईक Second point, I'm going to discuss about various government schemes. आम्ही ग्रामसभेत 3 नावं अप्रूव्ह केली फॉर PMAY स्कीम लीलावती सादेलकर, माणिक कानेलकर आणि सुदेश कुंडेलकर. पण इनसफिशियंट डॉक्युमेंट्स ना असल्या कारणाने ते आम्हाला परत ग्रामसभेत घालून ते विड्रॉ करतो पीएमए मोठी वाय त्याचा ती आम्ही अधिकार बालवाडीची चालेल ही हाऊस करायची हां हां ही सेपरेट
हे आम्ही ग्रामसभेची देवापूर केली तिन्ही नावां तेंचे डॉक्युमेंट्स नासल्या कारणान आमकां मेमोरेंडम येयला की जेणे कोणी डॉक्युमेंट्स दिवना तेंची नांवां विड्रॉ करची म्हणून सो आयज आमकां ग्रामसभेक घालून ती विड्रॉ करची पडटली तेंची नांव जावन आसा लिलावती सालेरकर, माणिक कानेरकर आणि सुदेश कुंडेकर. सर त्यांना इंटिमेशन दिला ऑलरेडी अशें कोणी तरी फॉलो अप करून अशें ते कोण घेता ऑलरेडी तुमकां लेटर बी सगळ्यांक केला ऍक्च्युली मायनर डॉक्युमेंट आसता डॉक्युमेंट्स केला पण टायटल डॉक्युमेंट सेपरेट डॉक्युमेंट्स पूण सर तो हे केला न्हू वायट केला तो ना सर टायटल डॉक्युमेंट ही अटल असतात न्ही. Yeah. सर अनाउन्स करता एकदा सेकंडेड बाय प्रपोज जीपीडीपी प्रपोज बाय रेझान आणि सेकंडेड बाय स्वाती नायक. Nice. No, no, no. राष्ट्रीय प्रपोजल मेकॅनिझम यांना रजिस्टर करावे. तर नाही. त्याला नाही काय म्हणतात. क्यों बंदा नाही म्हणा. Yeah, wait, I tried.